स्वतः शार नगर विकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघातून नगरपालिकेचे कोट्यांनी रुपया भायर आसात। हाऊस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स, भाडे, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट टॅक्स धरून 4 कोटी येवंक जाय। रिकव्हरी चालू आसा। मार्च मेरेन आनी 1 कोटी रिकव्हर करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हण नगरपालिकेचो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर सांगता। खबरामाळेंत पळयात म्हापशाच्या पालिकेची फुकटगिरी। हाऊस टॅक्साचे 2,75,76,863 रुपया आम्ही कलेक्ट केल्ले आसा। रेंट 2,56,71,463। ट्रेड लायसन 35,78,702। साइन बोर्ड 10,40,544। मार्केट टॅक्स 1,02,08,040। पे पार्किंग 6,60,605। ही सगळी रिकवरी जाल्ली आसा एज ऑन 14 फेब्रुवारी 2017। 6,85,49,17 रुपया। 6,85,49,17 रुपया। एज ऑन डेट तरी आमची रिकवरी आसा पळय ती 4,76,00,000 रुपया रिकवरी जावपाची आसा। तेजेर आमचे सामके फूल स्विंगान आमी रिकवरी करपाक आमी एक टीम केल्ली आसा। रिकवरी ऑफिसर राजन फटके आनी म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर विकास कांबळी हेच्या हातीर आमी एक 5-6 जाण मनीस हे केल्ले आसा, नेमलेले आसा फक्त रिकवरी पर्पजाकूच लागून। आनी बाय मार्च म्हटल्यार आमी आमचे टार्गेट आसा कमीत कमी आनी 1 कोटी तरी आमकां हाऊस टॅक्साचे रिकवर जावपाक जाय। नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणटा कमर्शियल जागे सीज करप सोंपें, मात हाऊस टॅक्स भरूंक ना म्हूण कोण रावतल्यांची घरां सील करूंक मेळना। नगरपालिका खंय आतां हप्त्यांनी पयशे भरपाक म्हापशेकारांक चालना दितली। मदीं मदीं आमी करता सील जे कितें मोठे आउटस्टँडींग अमाउंट्स आसता ते काही शॉपां सील करून एक मेसेज वयता की म्युनिसिपालिटी सिरियस आसा रिकवरीन। एक मदीं मदीं आमी ड्रायव्ह घेता एट रँडम काही शॉप सील केल्या उपरांत मागीर इमिजिएटली तेंची रिकवरी जाता। प्लस तो मेसेज गेल्या कारणान बाकीचे जे कोणाचे थकबाकी आसता ते सुद्दां मागीर येवन बेगीन आपले कितें आउटस्टँडींग ते क्लियर करता। कमर्शियल प्रेमायसीस सील करपाक सोंपी। रेजिडेन्शियल प्रेमायसीस मनशाक रावता त्या मनशाक तूं भायर काडूंक शकना, तेका वेगळो प्रोसिजर आहा। त्या खातीर आमी ते इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटीज जर तेंचे हळूहळू जर रिकवरी जाता तेका आमी प्रेफरन्स दिता आनी त्या पद्दतीन कम्फर्टेबली ती रिकवर जावं शकता। ह्या खबरामाळेन आतां मेरेन पणजे, वास्को, मडगांव, केपें आनी आतां म्हापशे पालिकेची फुकटगिरी पळयली। एक एक करून गोंयच्या सगळ्या नगरपालिकांच्या सरकाराच्या खुस्तार फुकटगिरीचो रिपोर्ट येतलो। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। घेऊया एक ब्रेक।